दनपार मेरेन आपल्या विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी थारावप अशें थारावन काँग्रेसीन सकाळीं 11 वरांचेर मिटींग दवरली। मात आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हूण कितलेशेच जाण बाशिंग बांदून बशिल्ल्यान ह्या मिटींगेक सगळे जाण पावलेच नात। मागीर ती मिटींग दनपारां 1 दवरली। थंय सगळे जाण एकमेकाच्या तोंडाक पळयत बसल्यात म्हणटकच काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंगान उपाय काडलो। दरेका आमदारान एक चिटयेर नांव बरोवन कोण मुख्यमंत्री जावपाक जाय तें सांगपाचें। मात हें करून पसून काँग्रेसीचो लिडर थाराना जालो। ही परिस्थिती पळोवन एक अपक्ष आनी ल्हान पक्ष ल्हवूच भाजपा वाटेन गेले। रात जाली तरी विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी थारावप काँग्रेसीक जमलें ना। सकाळीं 11 दवरिल्ली मिटींग सगळे पावले नात म्हूण फुडें धुकल्ली। काँग्रेसीची भितरली झगडी पळोवन ल्हान पक्ष आनी अपक्ष बेजारले। आमदारां मदीं वोटींग घेवन पसून लिडर थारावप काँग्रेसीक जमलें ना। मात भाजपान जे स्पिडीन आनी कळाशेन सरकार स्थापन करपाक आंकडो जमयलो ताचे 2 हिरो म्हळ्यार नितीन गडकरी आनी मायकल लोबो। निकाल येतकच 11 तारखेक मध्यान रातीच नितीन गडकरी खासा विमानान गोंयांत आयलो। रातच्योच ताणें बसका सुरू केल्यो। पयलीं तो रातीन 1:30 सुमार सुदिनाक मेळ्ळो। उपरांत फांतोडेर 2:30 सुमार विजय सरदेसायक गडकरीक मेळ्ळो। मात सकाळ जाता तसो भाजपा बरोबर वचप काय ना काय काँग्रेस आपलो लिडर थारायता मेरेन रावप हाचेर विजय कन्फ्यूज जालो। ताणें आपले फोन बंद उडयले आनी तो वग्गी फांतोड्डे आपल्या घरा बसलो। विजय येना जाल्यार सरकार स्थापन करपाक नंबर जायना अशी परिस्थिती। ह्या प्रसंगार पावलो तो मायकल लोबो। मायकलाचे विजय वांगडा बरे संबंद आसात। तशेंच साळगांवांत जयेश साळगांवकाराक जिखोवन हाडपाकय मायकलान हातभार लायिल्लो। ताका लागून गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी ताका मानताले। मायकल तडक फांतोड्ड्या गेलो आनी ताणें विजयाक कन्विन्स करून पणजे हाडलो। जालें, सरकार स्थापन करपाक इतलेंच उरिल्लें। हो म्हत्वाचो ब्लॉक मायकलान कुशीक काडलो। निकाला उपरांत मध्यान राती गडकरी गोंयांत। फांतोडेर मेरेन सुदीन आनी विजया वांगडा बसका। सकाळीं विजय जालो कन्फ्यूज। भाजपा बरोबर वचप काय काँग्रेसीचे लिडराक रावप हो प्रस्न। विजयाक हाडपाची जबाबदारी घेतली मायकलान। मायकल धांवलो फांतोड्ड्यां। विजयाक केलो कन्विन्स। विजयाक घेवन मायकल आयलो पणजे। गडकरी पर्रीकारा बरोबर जाली बसका। हे बसके उपरांत अलायन्साचो फॉर्म्युला थारलो। तो फॉर्म्युला असो: गोवा फॉरवर्डाक 3 मंत्रीपदां, मोगोक 2 मंत्रीपदां, गोविंद गावडे आनी रोहन खंवटे मंत्री, भाजपा कडेन फकत मुख्यमंत्री धरून 4 मंत्रीपदां, सभापती उपसभापती भाजपाचे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।